Yes? Can you tell me this address, please? Address? Are you from India? Yes, I'm from India. I'm from Goa. Goa? Oh! Goa is a beautiful place. I have some friends here who are from Goa. Very nice place. Thank you. Are you from India? I am from India, yeah. Okay. एक बात बोलो, आपको हिंदी आती है? हाँ, हिंदी आती है. हाँ, हिंदी आती है. ओके ओके. प्लीज मेरे को बताओ ना, ये एड्रेस किधर पड़ता है? ये एड्रेस देखो भाई, मेरा टाइम हो रहा है, मेरे को ट्रेन चुकेगा. आपके पास मोबाइल है? हाँ है, iPhone 7 है. तो एक काम करो ना, इंटरनेट पे जाओ, गूगल पे पोस्ट कोड डालो और सर्च करो, जल्दी मिल जाएगा भाई. लेकिन नेट नहीं है यार. अरे भाई, इतना बड़ा आईफोन है और आपके पास नेट नहीं? क्या बात कर रहे हो तुम? नया हो ना, प्लीज समझा करो. देखो मेरे पास सच में टाइम नहीं, मेरे को ड्यूटी को लेट हो जाएगा. प्लीज बताओ ना. देखो देखो देखो, वो देखो काला आ रहा है, उसके पास पूछो, वो आपको जरूर बताएगा. ओके बताएगा? मेरे को टाइम नहीं है सच में, उसको पूछो. ओके ओके, ये लो. Why did you kick this bag? So what if I kick this bag? Hey, are you going out? Yes, I am. तुझे नाव किधे? My name is Grace. हवे सारखे पार केले. But tell me one thing. How you came to know that I'm going out? तुझ्या हातार असलेल्या कुर्साक पडून. Oh, I see. पण बरें दिसना. तुझ्या उजव्या हातान धरून ती सिगरेट ओडून तो दोर तू त्या कुर्साचेर सोडटा पळय तो. बरें जातले असले की सिगरेट तुवें तुझ्या दाव्या हातान धरून ओडलेली जाल्यार. Hey, mister! You know, I'm 18 plus. And I know what I am doing. Is cigarette मोजी. हे दोनूय हातूय मोजे. ती हांव खुयच्या हातीन धरून ओडूं. ती स्टाईल मोजी. That's none of your business, okay? That's not my business. Now let's come to the point. जे bag हे आताच हवे मुझे पायनी माडोयला ते बॅग तुझे? ना, ते मोजे न्हय. म्हाका ते हांगासर या कचऱ्याच्या बिना लागीं मेवला. किती? या कचऱ्याच्या बिनान उडवलेले? अरे तुझ्या लागी एक बॅग पासून घेऊन गडो ना? काम कुय कोता रे तू? 2 महिने झाले हांव बेकार असल्यार हांव गोंयांतल्यान आयला. Oh my God, okay. हेच ते म्हाका तुमचे बरे लागना. अरे बाबा, तुम्ही लंडनाक आयला, लंडनाक. हो कचरो कित्याक पुंजयतात? मदर टेरेसा हे संवसारान जिवीत आसलेली तेन्ना असल्याच कचऱ्याच्या डब्यान पडलेल्या सुपुल्ल्या भुरग्यांक आपल्या वेंगेन धरून तांकां आपल्या आश्रमांत व्हरून तांची सेवा करताली. आयज ती भुरगीं वाळोन व्हडलीं जावन ह्या संवसारान जिवी आसात. पूण बाबडी मदर टेरेसा ह्या संवसारान जिवी ना. तिणे पिडेवंतांची, दुबळ्यांची आनी ओनात पडलेल्या कचऱ्याच्या डब्यान पडलेल्या भुरग्यांची सेवा केलेली देखून आयज तिका सांतिणीचो मान फावो जाला. आनी आख्खो संवसार तिका सेंट टेरेसा ऑफ कॅलकटा म्हणून वळखता. Wow! What an eye-opening example. I like it. What a smart boy you are. तू जाणा, हांगा येवचे आदी एकटो मनीस ही टीव्ही हांगासर हे बिना लागीं आसलेली ती उगडून तांतले थोडे पार्ट्स काडून तो घेवन गेलो. तर कित्याक? म्हाका दिसता तो टीव्ही रिपेअर करपाचो बरो टेक्निशियन आसतलो. देखूनच ती टीव्ही उगडून ते पार्ट्स काडून तो घेवन गेलो. देखून जाणा जाव, सगळोच कचरो म्हणून भायर उडोवलो कचरो आसना. तातूंत कितें तरी बरें आसता. तू जाणा, हे बॅग हांवें कित्याक काडलेले पळय ते? हे बॅगाची म्हाका गरज आसा म्हणून न्हय, ओय बॅगान कितें घालूंक म्हाका उपकारतले म्हणून न्हय, पूण ह्या बॅगाचेर आसलेल्या लंडनच्या फ्लॅगाक रेस्पेद आनी मान दिवंक. वा स्कायलर वा, तू लंडनात आयलोल्यार तुका 2 म्हयने पासून सारके सांग. कामाक वचून तुवें आजून एक पावंड सोडूंक ना जाल्यार ह्या लंडनच्या फ्लॅगाचो तुका इतलो मोग कित्याक? कितें जालें? म्हाका 1 म्हयनो जावंक ना जाल्यार कामाक वचनासतना
कितें जालें हांवें एक पावंड जोडूंक ना जाल्यार रूथ ह्या लंडनच्या शाराचेर नदर मारून पडत जाल्यार आख्ख्या संवसाराचो लोक हांगासर येवन काम करून आपले पोट भरून आपले फॅमिलीक पोसतात आणि गोराबे सांबाळतात आणि तुका आणि म्हाका बाग फावो ह्या लंडनच्या शारांत येवन आगो कामूच सोडूंक म्हणून हांव भायर सरलोलो देखून प्लीज म्हाका सांग हे एड्रेस खंय पडटा पळय तें म्हाका आयज थंयसर इंटरव्यू आसा हे एड्रेस ग्रेस तुका खबर आसा हे एड्रेस खंय पडटा पळय तें Oh yes. हे एड्रेस प्लीज सांग म्हाका खबर आसा हे एड्रेस खंय पडटा पळय तें एक काम कर हे ते फुडल्या बस स्टॉपाचेर वच न्हय आनी 607 बस धर 607 ओके आनी शेपर्ड बुश म्हणटा थंयसर देव शेपर्ड बुश ओके थंयसर तुका कोणूय सांगतलो न्ही होय थँक्यू वेरी मच सो नायस स्कायलर तूं सगळोच कडकडटा सो आनी आयज खूब थंडी आसा जॅकेट घालून कित्याक भायर सरोंक ना पळय तूं हांगा नवो आसा पयली थंडी सांबाळूंक जाय आनी बरो ना जाल्यार कितें करतलो घे हो म्हजो स्कार्फ तुज्या गोड्याक घाल मातशी गरमी मेवतली सो नायस ऑफ यू रूथ थँक्यू वेरी मच यू वेलकम बाय बाय ग्रेस तुका तोंडी काय ना तू तर सगळेच ना म्हाका तोंडी काय ना कित्याक म्हजी तोंडी ही सिगरेट पळयता ह्या सिगरेटच्या दुराक ती तोंडी भियेता देखून घे ही सिगरेट आनी एकूच पफ मारानी पळय तुज्या जिवाक कितली गरमी मेवतली पळय ती टेक इट जस्ट हॅव वन पफ मॅन शॅल आय जस्ट लाइक दैट कसली म्हणून तुम्ही म्हाका ही हात्यारां दिल्यात तोंडी पयस करपाची रूथ तुवें दिलेलो स्कार्फ हांव घेवन वेता आनी ग्रेस तुवें दिलेली सिगरेट हांव काळा उडोवन म्हज्या पांया पोंदाक घालून मोस्तिता पूण कित्याक सिगरेट स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ